आमचे दोन पार्टी जे आसा हज कमिटीचे चेअरमॅन मोहम्मद इकबाल एडीसी जे आसा हे डायरेक्टरूय जाल्या प्लस काँग्रेसीन ते वायस चेअरमॅन म्हणून असले माझे वांगडा सो तेणें आपलो राजीनामा दिला तशेंच ते स्कुलांनी वेगळी वेगळी पदां जी आसा हायर सेकंडरी कॉलेजींनी चेअरमॅन हायस्कुलान चेअरमॅन जामा मजीद जे थंय एक्स ट्रेजरी म्हणून काम केला तेणें आनी वेगळे वेगळे क्षेत्रांनी जे आसा ते काम करता मडगांवान फातोडा नावेली कुर्तरी मतदारसंघात आनी यांचे जे आसा बहुसंख्येन फॉलोवर्स आहा आनी आयज जेन्ना ते आमचे भारतीय जनता पार्टीन आमच्या वांगडा जॉयन जाले तांकां लागून मुख्यमंत्रीन जे आसा तांकां भेट करपाक आपयली हेजो कारण आसा की आमचो जो स्टेट जो आसा विजन जो आसा दिगंबर कामताक ह्या पाटी मडगांवान जे आसा नॉकआउट करपाची गरज आसा आनी हो विजन जेन्ना आमी थरयला नेक्स्ट 2022 हेजो रिजल्ट जो आसा तुमकां पळोवपाक मेळटलो आनी भारतीय जनता पार्टीचो जो संकल्प आसा की आमी 30+ सीट जी आसा आमी काडटले हो संकल्प जे आसा आमी पूर्ण करपा लागून मायनॉरिटी जे आसा आमची कम्युनिटी जे वोट आसा जे जवळ जवळ 12 ते 15 सीट जी आसा हे डॉमिनेट करता आनी हांगा बहुसंख्येन म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जावन म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाचे नंतर जे आसा तुम्ही पळयतले जशें हांवें सांगलेलें की हजारांनी जे आसा मायनॉरिटीचे लोक बहुसंख्येन जे आसा जॉईन जातले हे जे आसा येणारे क्षणांनी तुमकां आफ्टर म्युनिसिपालिटी जे आसा रिजल्ट जे आसा डिक्लेअर जातरी जे आसा फातोडा मतदारसंघ नावेली मतदारसंघ मडगांव मतदारसंघ सांताक्रूज मतदारसंघ पणजे मतदारसंघ वास्को आनी जे आसा मुरुमगांव मतदारसंघ हे सगळे मतदारसंघांनी जे बहुसंख्येन जे आसा मायनॉरिटीचे जे आसा लोक जे आसा हे भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करतले कित्याक हे प्रमोद सावंत आनी यांचे संघटन मंत्री बाब सतीश दोड आमचे जे आसा अध्यक्ष जे आसा बाब सदानंद तनावडे हेणे आमकां आश्वासन दिला की जे कितें मायनॉरिटी गोंयांत जाय आनी मेजॉरिटी हांकां दोगांयकूय जे आसा वांगडा व्हरोन आमची कामां जी आसा सगळे करतले युवांक जॉबाचो प्रश्न आसा आयज जायते युवांक जॉब जे आसा हे सगळ्यांच्या मुखार प्रश्न चिन्ह जाल्ले आसा सो हो प्रश्न सुटावे करपाक लागून आमी जशें आमचे मुख्यमंत्री प्रॉमिस केला आश्वासीत दिला हांव युवांक सांगूंक सोदता की म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जावन जे आसा नंतर तुम्ही पयले आसतले एडवर्टायजमेंट जे आसा ऑलरेडी स्टार्ट जाल्ले कडेन आसा 10,000 पोस्ट आमी सांगल्या ते 10,000 मायज म्हाका दिसता पोस्ट जे आसा जातले आनी युवांक जे आसा ही नोकरी दिवपाचें काम डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार जी आसा ही करतली दिगंबर कामतीक तुम्ही उडयतले म्हणटा न्हू आता पहिली म्युनिसिपालिटी आहा तेतून म्युनिसिपालिटी जी आसा तुमकां हेजो जो रिजल्ट जो आसा हो म्युनिसिपालिटीन दाखोवन मेळटलो की म्युनिसिपालिटी पसून दिगंबर कामता कडेन आयज इतली कॅपॅसिटी ना बिंग ऑपोजिशन लिडर एक ऑपोजिशन लिडर जेन्ना इलेक्शन वयता तेजी स्वताची जी आसा एक कॅपॅसिटी आसपाक जाय हेजे कडेन कॅपॅसिटी ना आयज हेजे कडेन कॅपॅसिटी ना म्हणून हो गोवा फोर्टाच्या वांगडा टायप करून भोंवता जो मनीस ज्या मनशान जे आसा हांगा निश्चय घेतलेलो असेंब्लीचे भितर कळ्ळें तुमकां न्हू की काँग्रेसी वांगडा केन्ना टायप करपाना आयज हेंची परिस्थिती जी आसा बेसायकी जशी जाता एकमेकाचेर डिपेंडंट जाल्ले कडचे आनी हो वादळ जे चल्ला भारतीय जनता पार्टीचे ह्या वादळान जे आसा हे सगळे व्हांवून वयतले सगळे एकामेकाचो ताप धरता न्हू पयलो तुमी आसलेलो तुवेंनी क्रिटिसायड केल्ले बीजेपीक भरपूर हांव तें सांगूंक सोदता तुका जे आमचें काम भारतीय जनता पार्टी कडेन आमी जे आसा आयज तेका लागून येयल्या की तेजें कारण आसा की आमची जी कामां जी आसा आमकां जवळ जवळ लास्ट 25 वर्सां जे आसा हे काँग्रेसीन फक्त जे फटयल्या म्हणून आयज पयलीं हांव एकलो भायर सरतालो आयज लायन जी आसा एक एक करून सगळे भायर सरूंक लागला हो कारण आसा की आमी खंय खंय दुखलेले असले आनी आमची कामां जी आसा खंयच ह्या लिडरांनी करूना आमचो फक्त वापर केलो आनी वापर केला म्हणून आयज लोक भायर सरपाक लागल्या आनी हो वापर मुखार जावपाक जायना म्हणून आमकां मुख्यमंत्रीन जे आसा पूर्ण आश्वासन दिला आनी तेका लागून लोक जे आसा आयज जे आसा बहुसंख्येन मुखार जे आसा भारतीय जनता पार्टीन जॉईन जातलो काल एक बीजेपीचे सोडून एका एमजी गोवा फॉरवर्डाक जॉईन झाला कोण पेडणेचो गडेकर सी तो जो जॉईन जाला तुमकां एक सांगूंक सोदता की तो जो जॉईन जाला कॉन्सिलर म्हणून जो आपण जॉईन जाला म्हाका जे उगडास येता त्या प्रमाणे जो आसा जेन्ना राजन आल्लेकर जो आसा ते एमएलए आसलो त्या टायमार तो थंय इलेक्ट जावन कॉन्सिलर जाल्लो आनी त्या टायमार जो त्याचा वायस थंय तो अध्यक्ष आसलो आनी आतां जे आसा त्याने 2015-16 जे आसा म्हाका दिसता तो भारतीय जनता पार्टी सोडलेली आनी तो एमजीपीचो जो आसा एक्टिव्ह कार्यकर्ता आसलो आनी हे जे तो कितें सांगता की आपण भाजपाचो जो आसा आपण मेंबर आसा म्हाका दिसता ही सगळी फोटिंगपणां
आणि फोटिंग पोलां करपा लागून जो आसा तो दुक्षान पक्षान गेला. हांव हें सांगूंक सोदता तेका की बाबा तुजे कडेन समज खऱ्यानूच तूं भारतीय जनता पार्टीचो जो मेंबर आसलो जाल्यार तुवें कितें पूण दाखोवचें. बिस्ते आपण भारतीय जनता पार्टीचो मेंबर आसा म्हणून पार्टीचें नांव जें आसा हें घाण करचें न्हू, हें हांव ताका एडवायस करता. ओके, आनी एक सांग, जसो तूं बीजेपी फाल्यां दिगंबर गेलो जाल्यार तूं कितें करतलो? तूं ओपोज करतलो सपोर्ट करतलो? सी भारतीय जनता पार्टी जे आसा दिगंबर कामत येवपाचे प्रश्नाचे पयस आहा. म्हाका दिगंबर कामताक खबर आसा की दिगंबर कामताचो टर्म जो आसा हो सोंपलेलो आसा आणि नेक्स्ट आमचे मडगांवचे जे युवा जे आमचा भुरगे जे आसा जे इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करता तेंचे कडेन इतली कॅपॅसिटी बिल्डअप जाल्या ते जे आपले स्वावलंबी जाल्ले कडेन आसा. आणि म्हाका दिसता की येणाऱ्या क्षणांनी आमचो नवो फेज जो आसा भारतीय जनता पार्टी जे आसा हे इलेक्शनाक ओके, आयज मोपा जो विशय जाला तेजे तुजें कितें म्हणणें आहा? तुमी लोकांच्या बरोबर कोणा बरोबर आहा? सी आमची सरकार जी आसा हे सदांच लोकांचे बऱ्याक लागून जे आसा मुखार चल्लेली जागे कित्याक सरकार जी आसा लोकांक लागून जे आसा मुखार चल्लेली आसा आणि लोकांच्या हिताक लागून सरकार आमची काम करता आणि आमचो जो प्रमोद सावंत सरकार आसा हे सदांच लोकांच्या वांगडा आसतले. पण लोकांक अरेस्ट केला न्हू, अंडरस्टँड करा तुमी. आज शेतकऱ्यांक खंय तरी अरेस्ट केला न्हू. सी खंय पूण जे आसा मिसअंडरस्टँडिंग जे आसा कोण पूण प्रोवोक करून जे आसा लोकांक भडकयता आणि म्हाका दिसता की तेका लागून जे आसा जें कितें जालां तेजेर जे आसा मुख्यमंत्री गंभीरपणान जे आसा विचार करतलो आणि कितें आहा ते लोकांच्या हिता खातीर निर्णय घेतलो. तुजो व्ह्यू कितें? व्ह्यू रॉंग आहा? कोणे अरेस्ट केला ते रॉंग आहा? कोण आहा? सी आमी तुमकां पयलीं सांगलां हो मोपा इश्यू जो आसा वर्स जालीं हो चलता आणि थंय जो पेडणेचो जो आमदार आसा मंत्री आसा तेमी जे आसा लोकांच्या हिता खातीर हें जें कितें केलां तें लोकांच्या हिता खातीर केलां आणि तेका लागून आमची जी सरकार आसा लोकांच्या हिता खातीर जे आसा डिसिजन घेतलें. एक टायम तूं तेका हें करतालो 30% बी अपोज करतालो तेका तूं कोणाक तें मोपा एअरपोर्टाक बी 30%? ना मोपा एअरपोर्ट अपोज करतालो तूं जाऊ नाका जावचें जायना म्हणून. उर्फान तू एक म्हणले की लास्ट 25 वर्सां लिडरान तुमचें कसं काम करना म्हणून. 25 वर्सां म्हणटा तू की काँग्रेसच्या लिडरान मायनॉरिटीचे कसलेंच काम करना म्हणटा. मायनॉरिटीचे काम कितें केलें दाखोवन दिवचें मरे. आमी तेच सांगता न्हू तुमकां फ्रॉम लास्ट जेन्ना भायर सरला फ्रॉम डे वन हांव एकूच सांगता तुमकां की बाबा तुम्ही दाखोवन पण दिया कितें केलां तें दाखोवन दिया मरे आमकां. उर्फान आता तुम्ही बीजेपीक तुमची खंयची कामां सांगल्या करपाक मायनॉरिटीची? आमची जी आसा जायती कामां आमी ऑलरेडी लिस्ट जी आसा आमच्या मुख्यमंत्रीक दिला आणि मुख्यमंत्री आमचे कडेन टायम मागला की ती टायमाचे प्रमाणे आयज गोंयान जे आसा मायनॉरिटी कमिशन जे आसा हें कॉन्स्टिट्यूट जावना आणि हे कमिशन जे कॉन्स्टिट्यूट मुख्यमंत्र्यान जे ताबडतोब चीफ सेक्रेटरीक सांगून जे आसा मायनॉरिटी कमिशन कॉन्स्टिट्यूट करपाक सांगला. कित्याक गोंयचे जे प्रश्न जाता आमचे मायनॉरिटी लोकांचे जे प्रश्न आसता ते सुटावे करपाक लागून मायनॉरिटी कमिशन जे आसता हो जो आसा मेन रोल जो आसा प्ले करतलो. सो मेन आमकां गोंयान कमिशन जाय आणि हे कमिशन जे आसा मुख्यमंत्रीन आमकां आश्वासन दिलां की आपूण मायनॉरिटी कमिशन गोंयान जे आसा हें करतलो. 3 तलाकाच्या बद्दल कितें उलयला तुवें? खंयचो तलाक? 3 तलाक. मॅक्सिमम उलयला तरी पण हांव सांगपाक सोदता की पळय खूब जाणां अशें म्हणटाले की काँग्रेस काँग्रेस काँग्रेस. हांव तुमकां सांगपाक सोदतालो की काँग्रेस उरला खंय आतां म्हाका सांगा. 5 जाणां उरले. 5 जाणां पासून ते काँग्रेस म्हणून नात ते इंडिपेंडंट म्हणून नात. ते क्लाफासा म्हणून कोणूय म्हणून पण हांवें जे ऑफकोर्स येस ऑफकोर्स बिकॉज दे आर नोवेर इन द पिक्चर. लेट मी क्लियर दीस दे वर नोवेर इन द पिक्चर. काल एकल्यान म्हणलें की हांव बीजेपी खंय पयलींच जॉयन जाला. कितें जाता पळय आय वर्क इन काँग्रेस. आय वॉज अ चेअरमॅन बिफोर. हांवें केल्या काम बट आय सेन दीस आतां उर्फान मुल्ला 25 वर्सां काँग्रेसा बरोबर आसलेलो. हांवें ऑब्जर्व केला लास्ट 2 म्हयने जाले तो जॉयन जावन. असो दिसता की तो 2 म्हयने न्ही 25 वर्सां बीजेपी बरोबर. कित्याक तेजे लोकप्रिय पयला तो सगळ्यांक घेवन चलपाक सोदता. सगळ्याक आमची मायनॉरिटीज आसा तेंची कामां करपाक सोदता. तर म्हाका दिसलें की हांवें तेजे बरोबर रावन बीजेपी जॉयन करून हांवें बरें केलें आनी अशें हांवें डिसिजन घेतलो की निर्णय घेतलो की हांव बीजेपी जॉयन जाता आनी हांव काल जॉयन जालो बीजेपी. ओके, थँक्यू.